एक इतली व्हडली श्रीमंत सुद्दां आशी ती सामान्य मनशा भाशेन वागताली. सामान्य मनशा बद्दल तिजें एकदम मन इतलें बरें आसलेलें की बारीकल्यान बारीक लोक तिच्या कडेन येतालो आनी आपले विचार मांडटालो. असली मनीस जी गोंयांत काम करपी, गोंयचो आवाज उठोवपी आनी सगळ्या लोकां बरोबर एक माणुसकी नजरेन पळोवपी सकयल लेवलांतल्यान हेच तिजी ही पद्दत. आनी ती आज बऱ्यांतली बरी मनीस आज आमकां सोडून गेल्ली आहा. हेजें व्हडल्यांतलें व्हडलें दुख्ख. अशें मनीस आमकां मेळपाक खूब कठीण. हें सांगून देवा कडेन मागता की तिच्या आत्म्याक बरी शांती दिवची आनी तिका मोक्ष करचो. वेगवेगळे पार्टी सगळ्याच पार्टीचे लोक आसूं सगळे वर्गीचे लोक आयज आमकां दिश्टी पडटा. तेजे बद्दल कितें सांगता? तेंच म्हण न्ही, सामान्य मनशाक बरोबर येवन वचपी पार्टी बिटीचो विचार करपी न्ही. सगळ्या पार्टीच्या लोकांचो संबंद आज तुज्या हांगा पळोवपाक दिसता. आनी हें तेजें कार्य आनी हें तेजें घराणें. जसो बाबूश तशें